प्रमाणात कोंकणीचे नाव उचेल्या स्तरार वरवी डॉक्टर जयंती नायक आपले विस्तृत विचार मांडटली. कोंकणी साहित्याच्या मोडात तिच्या वळखीची गरज ना. तरी हो म्हजो कायदो अशें मानून थोडक्यान तिची बडोवप अथांग, मानाली गीता, नवरंगी फूल, स्वरपाची करामत आदी पुस्तकां तिच्या नावार आसात. तिच्या उर्बेभरीत वावरा खातीर कोंकणी भाषा मंडळाचो पुरस्कार, लोकवेद संशोधना खातीर मांड सोपमांड मंगळूर हांचो पुरस्कार, कला अकादमी गोंय साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली हांचो पुरस्कार अशे जायते पुरस्कार तिका लाभल्यात. सध्याक ती गोवा कोंकणी अकादमी हातून वावुरता आणि अनन्य मासिकाची संपादिका. लोकवेद संशोधिका म्हूण तिचो उर्बेभरीत वावर अजूनय चालत आसा. डॉक्टर जयंती तुम्ही तुमचे विभाग करते. ओके. ऐकूक येता? हो येता. फादर व्हिडिओ हांवें ऑन केला पूण दिश्टी पडना. दिसता न्ही? दिसता. ओके. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी केंद्राचे थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचे सध्याचे जे संचालक आसात फादर जुजे सिल्वेरा, आदले संचालक फादर अपोलो कार्दोजो, फादर प्रताप नायक, म्हजी इश्टीण बाय फिलोमेना, म्हजी वळख करून दिवपी बाय रिया बेंगलोरकार आनी ही जी सगळीं जाणां हें व्याख्यान आयकुपाक हाजीर आसात तांकां सगळ्यांक म्हजो काळजांतल्यान नमस्कार. सगळ्यात सुरवेक हांव थॉमस कोंकणी केंद्राचे उपकार मानतां की तांणी म्हाका संद दिली. काळजासावन घडये मागीर मानपाक मेळची ना पूण आतांच मानतां. आनी एक गजाल तुमकां हांव मुद्दम कळीत करतां. फादर प्रताप आसात तांकां याद आसतली. हांव केंद्राचे सुमार 35 वर्सां आदीं हांव केंद्राचे सेवेकरी आशिल्लें. हांवें सुमार 3 म्हयने केंद्रांत काम केलां. त्या नदरेन कोंकणी केंद्रा कडेन म्हजें एक घरपणाचें एक नातें आसा. सो म्हाका केंद्र सदांच आपलें दिसता आनी आयचें हें व्याख्यान केंद्राच्या मार्फत करतना म्हाका काळीज म्हज्या मोगान भरलां. त्या भायर एक अभिमान म्हाका दिसता. आनीक गजाल हांव क्लियर करतां. ती म्हळ्यार की विशय जो सांगतना विशयाची थीम अशी आसा बायल बरोवप्यांनी भुरग्यां खातीर बरयिल्लें साहित्य. आज ज्या काणयेचेर हांव उलयतलें ह्यो काणयो हांवें रचिल्ल्यो नात. ह्यो काणयो आमच्यो जाणट्यांनी, तातूंत बायलांनी रचले आसत, दादल्यांनी रचले आसत. पिळग्यान पिळगे साकून तोंडी परंपरेन आयिल्ल्यो ह्यो काणयो. हांवें काणयो पुनर्लेखन केल्यात. गांवांनी भोंवन ह्या काणयांचें हांवें संकलन केलां आनी सुमार 200 वयर काणयो लोककाणयो हांवें एकठांय केल्यात. ताची म्हजी 3 पुस्तकां ह्या लोककाणयेची प्रकाशीत जाल्ली आसात. कोंकणी लोककाणयो साहित्य अकादमीन प्रकाशीत केलां. गांवरान राजरत्ना ही 2 पुस्तकां गोवा कोंकणी अकादमीन केल्यात. त्या भायर रोमीन म्हजें एक लोककाणयेचें पुस्तक आयिल्लें आसा. ताचेर रोमीन आमच्या फेलिसियो बाबून केल्लें आसा. सो
आणि भुरग्यां खातीर हांवें ह्यो काणयो पुनर्लेखन करून 2 पुस्तकां सद्याक म्हणजे फाटले कांय वर्सां आदीं उजवाडाक आयिल्ली आसा. भुरग्यां खातीर लोककाणयो आनी नवरंगी फूल. म्हणजे काणयो हांवें स्वता बरयल्यो नासल्यो तरी ह्या काणयांतलें म्हत्व जाणून हांवें ताचें संकलन केलां आनी पुस्तक रुपान उजवाडाक हाडलां आनी भुरग्यां खातीर कांय काणयांचें पुनर्लेखन केल्लें आसा. आयच्या हांव म्हज्या विशयाक धरून म्हजें उलोवप करतां आनी हें म्हजें उलोवप पावर पॉयंटाच्या आदाराचें आसतलें. सो हांव आतां ताचेर शिफ्ट जाता. जशें सांगलां तशें म्हजो विशय आसा. आयकूंक येता न्ही सगळ्यांक? वय ऐकूंक येता हां, दिसताय बरें. बी. ओके. पावर पॉइंट बरें? चालू आसा. ओके. या. म्हजो विशय आसा लोककाणी भुरग्यांच्या नैतीक शिक्षणाचें साधन. विशयाची फाटभुंयेक या. लोककाणी वा जिका सामान्य कोंकणी मनशाचे भाशेत काणी म्हूण उल्लेखतात ती आवडना वा आपल्या जिवितांत केन्ना आयकली ना असो मनीस आडवादानच मेळटलो. ल्हाना सावन व्हडा मेरेन, नेणट्या सावन जाणट्या मेरेन, तशें दादलो बायल सगळ्यांक लोककाणी आवडटा आनी केन्ना ना केन्ना तरी आयकल्ली आसता. मनशाची काणी सांगपाची प्रेरणा वा उमेद आनी काणी आयकुपाची गरज आनी उमळशीक ह्या दोनूय गजाली खातीर लोककाणी मनीस जिणेंत आदीम काळा साकून म्हत्वाचें स्थान घेवन आसा. लोककाणेच्या क्षेत्रांत भारत खूब समृद्ध देश. लोककाणेची भारतांतली परंपरा अतिशय प्राचीन. लोककाणयामध्ये दैवी शक्त आसता असो समज आदीम काळापासून समाजात आसा. भारतांतल्या पारंपारीक कथांचे प्राचीन संग्रह आनी संग्रहकार. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत ज्यो काणी आशिल्ल्यो त्यो आदीम काळार सावन ताजे आदीम काळा साकून ज्यो काणी आशिल्ल्यो ते कांय लोकांनी ताचे संग्रह म्हणजे काणी पुनम ताचे संग्रह उजवाडा आयिल्ले आसा. हांची माहिती अशी. भारतांतल्या वेगवेगळ्या बोलयांनी आनी भाशांनी घोळणुकेंत आशिल्ल्यो लोककाणयो पुजावन तांकां संस्कृत भाशेंत ग्रंथ रूप दिवपाचें काम प्राचीन काळार कांय संग्रहकारांनी केलां. आज हे ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्याचे मोलादीक ग्रंथ मानतात. तातल्या काणयांचे वेगवेगळ्या भाशांनी आनी रुपांनी अणकार जाल्यात. प्राचीन साहित्याचे दालें तांणी समृद्ध केलां. बाल साहित्याच्या दालनात ह्या संग्रहांतले कितल्योश्योच काणयो आस्पाविल्ल्यो आसात. अशे कांय ग्रंथ आनी संग्रह. संग्राहकाची नांवां अशीं: वररुची, गुणाढ्य, विष्णू शर्मा, सोमदेव, महिदास, शिवदास, शुक आदी. आनी हे संग्रह: बृहत कथाकोश, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरीस सागर, महिदास ऐतरे, वेताळ पंचविशी, शुक 72 अशे हे कांय फामाद आमचे संग्रह आसात. तर लोककाणी विशीं जाणून घेवया. लोककाणी म्हळ्यार कितें? लोककाणीची व्याख्या आनी गुणधर्म. लोककाणी म्हळ्यार मौखीक परंपरेन एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे मेरेन पाविल्ली काणी, जिचे मदीं लोकजिणेचे पडबिंब उदेल्लें आसता आनी ती लोकमानसांत भाराविल्ली आसता. अमय, भरत ह्या सारक्या पुर्विल्ल्या विद्वानांनी जे सांगपा सारकें आसता ताची कल्पकतेन केल्ली रचणूक म्हळ्यार काणी अशी काणयेची व्याख्या दिल्या. कल्पकताय, कथन सिद्धताय आनी अद्भुतताय हे लोककाणयेचे 3 मुखेल गुणधर्म. लोककाणयेचे घटक. लोककाणयेक एक कथानक आसता आनी एक कथासूत्र आसता. लोककाणयेक पात्रां आसतात. ही पात्रां केन्ना मनीस आसता, केन्ना जनावरां आसता, झाडां आसता, सुकणीं सावदां आसता, भुतां आसतात, पाताळांतलीं मनशां आसतात, नागलोकांतलीं मनशां आसतात, सर्गलोकांतलीं मनशां आसतात, पूण लोककाणयेक पात्रां आसतात. वातावरण. लोककाणी ही चडशी गांवगिऱ्या म्हणजे ज्या काळार लोककाणी घडली तो काळ आमचो पुर्विल्लो आशिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठार तातूंत चड प्रतिबिंबीत जाता. अशे तरेचे खंयचे तरी एक वातावरण आसता ज्या हातूंत कथानक घडटा तें वातावरण लोककाणयेक येता. भाशा. लोककाणयेची भाशा खूब म्हत्वाची. ज्या समाजात काणी सांगता त्या समाजातली बोली भाशा ते काणयेचे एक म्हत्वाचो घटक आसता. म्हणजे भाशा त्या समाजातली आसता. त्या भायर ताजी एक खाशेली कथन शैली आसता. सरसकळ खबर सांगतात तशी लोककाणी सांगनात. लोककाणी सांगतना एक खाशेली शैली आसता. म्हळ्यार अशी
एक देखीक दिवपाक जाल्यार एक आसता म्हातारी, एक आसता म्हातारी पूत. मागीर कितें घडटा? तो न्ही थंय वता. अरे म्हज्या बाबा, फुडें कितें घडटा? जशें उत्सुकताय सांगपी अशे तरेचें हें कथन आसता. हे कथन सुरवातेक एक आसता जावं एक आसलेलो भाशे प्रमाण एक आसलेली ह्या पद्दतीन सुरू जाता आनी एंडिंगाक अंताक एक खाशेल्यो वळी असतात. एक समजा एक काणी आसा, काणयेक धरून केन्ना केन्ना वळी बदलतात. एक काणी आसा कोलो आनी ईश्वर देव म्हळ्यार महादेव. कोलो महादेव देवाक म्हणजे ताका शिंग लायता अशी जर आसा जाल्यार काणयेचो एंडींग असो जावं येता. असलो कोलो बुद्दीन भलो, ईश्वर देवाक नाडून गेलो. अशे तरेचे एक एंडींग कथेक असता, ह्या काणयेक असता. हेर ज्यो खबरी सांगतात त्या भशेन काणी वचना. काणयेक एक उत्सुकताय तयार करपी खाशेली कथन शैली आसता. ही शैली काय खाशेल्या लोकांकच खूब बरी जमता. आनी काणयेन संवाद असतात. जशी पात्रां असतात त्या पात्रा प्रमाण काणी नरेशनान वता, त्या बरोबर काणयेन कांय प्रसंगान संवाद असतात. हे काणयेचे म्हत्वाचे घटक. लोककाणयेचे प्रकार. मिथक काणी वा मिथक वा मिथक काणी, आख्यायिका वा दंतकथा, इंग्लिशीन सांगपाक जाल्यार मिथ एंड लिजन, आनी कल्पीत काणी, इमेजिनरी टेल, अशे लोककाणयेच्या कथानका वयल्यान मुखेल 3 प्रकार मेळटात. तरी कल्पीत काणी भुरग्यांक चड आवडटा आशिल्ल्यान काणी म्हणटना सर्वसाधारणपणान ह्या प्रकाराचोच विचार जाता. म्हणजे आमी जेन्ना काणी म्हणटात तेन्ना आमकां अपेक्षा आसता ती कल्पीत काणीच आसता. ह्या उलोवपा खातीर ह्या प्रकाराचोच विचार केला. आतां लोककाणयेचें आमकां वर्गीकरण वा वेगळे तरेचे प्रकार करपाक मेळटात. कथनाच्या म्हणजे काणी सांगपाची जी पद्दत आसता त्या पद्दतीक धरून आमकां 2 प्रकार मेळटात. एक गावन काणी, गावपाची काणी जिका गीत काणी इंग्लिशीन बॅलड म्हणटात, आनी घटा काणी जावं गद्य काणी जावं प्रोज टेल. 2 तरेचे, गावपाची काणी आनी सांगपाची काणी. कथानकाच्या वैशिश्ट्या वेल्यान, म्हणजे कथानक आसा त्या कथानकाच्या वैशिश्ट्या वेल्यान साहस काणी, हांसोवणी काणी, निती काणी आदी प्रकार करपाक मेळटात. पात्रां वयल्यान काणयांनी जी पात्रां असतात तातूंत ताजे वेल्यान जनावरांची काणी, हे मदीं आमकां कोल्याची काणयो, वागाची काणयो, अशे सोंश्याची काणयो अशे आमकां प्रकार करूंक मेळटात. त्या शिवाय राजे रेणेची काणी, म्हातारे पोराची काणी, भुताची काणी, राक्षसाची काणी अशे आमकां प्रकार मेळटात. आकार वा रचने वेल्यान आतां काणयेक एकच घटना घडटा, ताका एकोडी काणी. काणयेंत खूब घटना घडटात. घटनाची घडणुकाची एक सांखळ जाता, ताका आमी माळ काणी म्हणूं येता. आतां भुरग्यांच्या हातूंत चडशी सांखळ काणी आडवादान आसता नाल्यार पुनरावृत्ती जाता अशे तरेन आसता. पूण सांखळ काणी आडवादान आसता. चडश्यो ल्हान भुरग्यां खातीर ज्यो काणी असतात त्यो एकोडे घटनाच्योच काणयो असतात. काणयेकार वा लोककथेचे कथक. लोककाणी सांगपाची एक कळाशी असता. ताका एक खाशेली शैली, जशें हांवें वयर सांगला त्या प्रमाणे एक खाशेली शैली असता. कांय खाशेल्या लोकांक ती बरे तरेन जमता. हे लोक सांगतात पूण ताचो प्रभाव चड बरो जायना वा आयकुप्याच्या मनाक ती चड भावना. लोककाणी 2 तरेच्या भावनेन आमकां सांगिल्ले मेळटात. एक परंपरा म्हण आनी दुसरी हौस म्हण. ही परंपरा केन्ना केन्ना वेवसाय म्हणून सांगिल्ली आसता, पूण गोंयांत वेवसाय म्हणून लोककाणी सांगिल्ली आमकां मेळना. पूण परंपरा म्हणून काणी सांगपी आमकां मेळटा. आनी परंपरा म्हणून काणी सांगप्याक वा गावप्याक काणयेकार वा काणेली म्हूण वळखतात. ह्या आदिवासी समाजात अमोक अशा परबा वेळार ह्या काणयेकारांनी गांवच्या देवळां मुखार वा भौशीक सुवाते थारायिल्ली काणी सांगपाची, चड करून ही काणी गावपाची आसता. काणयेचें सादरीकरण म्हणजे धार्मीक विधी आसता. केन्ना केन्ना आख्खी रात चलता, केन्ना 1-2 वरांचें गायन आसता. ह्या काणयेकाराक गांवांत खूब मान आसता. केन्ना तो गांवचो मुखेली आसता. हौस म्हणून घरांतली जाणटीं चड करून आजो आजी वा आवय बापूय भुरग्यांक काणी सांगतात. कांय जाणां हे कलेक फिशाल आसतात. भुरग्यांक काणयेची वळख व्हड तांणीच लायिल्ली आसता. लोककाणी आनी भुरगे. काणी केन्ना आयकली ना अशे भुरगे ह्या जगात मेळप कठीण. गांवांनी रावपी तेच बरोबर शारांनी रावपी भुरग्यांक केन्ना ना केन्ना कसली ना कसली काणी आयकल्लीच आसता. भुरग्यांक काणयो खूब भावतात. रडटल्या भुरग्याक काणी सांगली जाल्यार ते थांबता आनी नुलयत हांसूंक लागता. आज काणी आयकुपाक मेळपाची माध्यमां बदल्ल्यान
टीव्ही, इंटरनेट वा हेर आधुनीक साधनां वरवीं भुरग्यांक काणी आयकूंक मेळटा. ही काणी बरेचदा लोककाणी असता वा लोककाणीच्या बिजाचेर आदारिल्ली असता. पारंपारीक पद्धतीन हांगा काणी सांगप जाली ना, तरी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान काणी वा कथानक भुरग्यां मेरेन पावप जाता. तातूंतल्यान तांकां बरी शिकवण वा बोध मेळचो हो हेतू आसता. भुरग्यांक काणी सांगपी काणयकार आदीम काळार आनी पारंपारीक जीण जगपी समाजात भुरग्याक काणयेची पयली तोंडवळख जाता ती सामकी ल्हान वयान. जेन्ना ताका समज येता आनी तें संवसारा कडेन आपले नदरेन पळोवंक लागता, तेन्ना आवय वा घरांतली जाणटी ताका लावयतना म्हळ्यार जेवयतना, न्हिदयतना, खेळयतना हो पळय काको आयलो म्हळ्यार कावळो आयलो, हो पळय कुतो आयलो, हामा आयली, बाबाक बायेक आतां दुदू मेळटलें अशी खबर सांगतात. तेन्नाच खरें म्हळ्यार काणयेची बियां ताच्या मनांत रुजतात. काणयेची आवड ताच्या मनांत रुजता आनी मागीर व्हड जातकर ताका पूर्ण काणी आयकूंक मेळटा. वया प्रमाण काणयो बदलतात. ह्यो काणयो भुरग्यो स्वता मुखार आत्मसात करता आनी फुडले पिळगेक तें दायज पावयता. आवय, आजी, आजो, बापूय ही चड करून भुरग्यांक काणी सांगपी काणयकार असतात. केन्ना घरांतले हेर जाणटे ताका काणयो सांगतात, केन्ना व्हडली भयण, व्हडलो भावूय ताका काणी सांगतात. भुरग्याक काणी सांगपाचो वेळ चडसो रातचो आसता. जेवून खावन जातकच भुरगीं हांतरुणार पडलेली कडेन ही काणी सांगप जाता. ती आयकत म्हळ्यार काणयेक कशें आसता, काणयेक सांगतना हू हू म्हणूंकूच जाय, नाल्यार काणयकाराक सांगतल्याक उमेद येना आनी ती काणी परिपूर्ण जायना. म्हळ्यार काणी सांगतना भुरगे हुंकार दिता. ताका सांगतात ऊ म्हणा सो ते हुंकार दिता. चडशीं भुरगीं हे ओंकार दिता दिता न्हिदून पडटात. बरेचदा भुरगें सामकें ल्हान आसल्यार तें न्हिदचें म्हणूनय ताका काणी सांगप जाता. भुरग्यांचे काणयेची वैशिश्टां. भुरग्याची लोककाणी 3 ते 12 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक सांगपा खातीर रचिल्ली आसता. तातूंतले कथानक सुटसुटीत आनी चड करून 1 वा 2 घडणुकांचेर आदारिल्ले आसता. कथानकाचो विशय भुरग्याची आकलन शक्ती प्रमाण आसता वा त्या तरेन तो मोल्ड करतात. मनशा वांगडा सुकडी सावदाय काणयेंत वावुरतात. सुकणी सावदां दोंगर, न्हंय, मळब आदी काणयेंत आसल्यार वा हेर वस्ती आसल्यार सजीव वा निर्जीव ती मनशा सारकीच वागतात. तांचें मानवीकरण जाल्लें आसता. राकेस, भुतां, पाताळांतले लोक, अप्सरा भुरग्यांचे काणयेंत वावुरतात. जादू, जादूगार, अजापाच्यो गजाली बी भुरग्यांचे काणयेंत मेळटात. भुरग्याचे काणयेंत एक शिकवण आसता, निमाणें एक तात्पर्य सांगप जाता. लोककाणयेंतल्यान भुरग्यांचें नैतीक शिक्षण. एके लोककाणयेंतल्यान एक वा अदीक नितीतत्वां मांडप जातात. काणी सांगपाची खाशेली शैली, काणयेचें कथानक, तातूंतलीं पात्रां, अद्भुत घडणुको आदी भुरग्याच्या मनाचेर खूब प्रभाव घालतात आनी ह्या प्रभावांतल्यान तातूंतल्यान मांडिल्लीं नितीतत्वां भुरग्याच्या मनाचेर बिंबून उरतात, चड प्रभाव जाता. भुरगीं ती नकळटा आपले जिणेंत आपणायतात. आदले काळार भुरग्यांक निती शिक्षण दिवपा खातीर काणये इतलें प्रभावी दुसरें माध्यम नाशिल्लें. दुसरे उतरांनी सांगपाचें जाल्यार आदल्या काळार समाजान काणये वरवींच आपल्या भुरग्यांक नैतीक शिक्षण दिलां. काणयेच्या ह्या गुणाक लागून आधुनीक अभ्यासक्रमांतय काणयेचो आस्पाव जाल्लो खंय खंय आमकां पळोवंक मेळटा. गांवगिऱ्या वाठारांत लोककाणी आजय सांगप जाता. सामक्या ल्हान भुरग्याक ती न्हिदयतना, जेवयतना, खेळयतना चड करून सांगिल्ली दिश्टी पडटा. कोंकणी लोककाणयेंतल्यान मांडिल्लीं नितीतत्वां. कोंकणी लोककाणयेंतल्यान मांडिल्लीं कांय नितीतत्वां अशीं. फट उलोवचें न्ही, चोरी करची न्ही, दुसऱ्याले वस्तीक हात लावचो न्ही, गरीब दुबळ्यांक पिडचें न्ही, आवय बापूय जाणटे हांचो आदर करचो, दिल्लें उतर पाळचें, कोणाक नाडून आपलें बरें करचें न्ही, संकश्टाक पडिल्ल्याक मदत करची, प्रामाणीक आसचें, मनजातीचेर मोग करचो, आळशीपणां करची न्ही, ही कांय नितीतत्वां कोंकणी लोककाणयेंतल्यान आमकां आयकूंक म्हणजे मेळटात, सापडटात. नैतीक शिकप दिवपाच्या हेतून कोंकणी भुरग्यांक सांगिल्ल्यो कांय लोककाणयो. गोंय, केरळ, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक हांगा कोंकणी समाज पातळ्ळा.
ह्या समाजात भुरग्यांक परंपरेन सांगतल्या लोककाणयेची जशी हांवें सांगल्या तशी वळेरी खूब व्हडली मेळटा. कांय तांतल्यो म्हत्वाच्यो हांव एक 5 देखी तुमकां सांगता. ह्यो काणयो तुमी आयकल्यो आसतल्यो. एक देख चोर माजर. म्हळ्यार ही काणी अशी की माजरान खीर खाली. माजर आपल्या सांगात्यांक फटोवन म्हणजे कुत्रो माकड हांकां फटोवन रांदिल्ली खीर एकटेच खाता आनी मागीर ताजी न्हीद जाता माथ्यार घागर घेवन ताका उदकान वचचें पडटा. तेन्ना हांवें खीर खाल्ली जाल्यार बूड घागरी म्हणटकच माजर बुडटा. हातूंतल्यान आमकां नितीतत्व मेळटा तें चोरी करची न्ही, लबाडपणां करची न्ही. बुद्धीचे बळगें. वाघ आनी कोल्याची कुस्ती. वाघ तकली लडोवन कोल्याक खावपाक पळयता कोल्याचें मांस आनी कोलो ताज्या परस बुद्धीन व्हड आशिल्ल्यान तो कोल्याक तशीच कानान घालता आनी ही काणयेन लास्टाक वागाची हार जाता. तशेंच ह्यातलें नितीतत्व म्हळ्यार दुबळ्याक पिडचें न्ही. भोवमुत्या मानग्याचें. हांगा अशें मानगें ही काणी तुमी सगळ्यांनी आयकल्यात. हांव जस्ट तातूंतलें सार सांगता. मानगें कोल्याक खावपाक पळयता तरातरांची तकली लडोवन पूण कोलो इतलो हुशार आसता की मानग्याचें तेंच मानग्याक तो पिशें करता. लास्टाक मानगेंच मरून वता. तर हातूंत आसा लबाडपणां करची न्ही. कपला कपला. हातूंतलें नितीतत्व आसा आळशीपणां करपी न्ही. ह्या काणयेक माकोड आनी मूय दोगांय शेत रोयतात. माकोड कसलेंच काम करना. दर वेळार आपूण बिजी आसा सांगता, आपूण दुसरें काम करता सांगता. लास्टाक मूय रागान ताका कुड्यान भरिल्लो साक दवरता आनी भात आपूण व्हरता. माकोड इतको आळशी की ते साक जो आसा तो भाताचो काय कुड्याचो हें पळोवपाक पसून ताका पासेस नासता. म्हणजे ताका पळोवपाची लायकी नासता. तो साक घेवन घरा वता आनी मागीर ताका कळटा तो कुड्याचो साक म्हणून. अशे तरेन आळशीपणां केल्ल्यान म्हळ्यार माकडाची फजिती जाता. भोळो आनी दुबो. भोळी आनी दुबो ही एका गायेची काणी आनी पाडकाची काणी. भोळी म्हळ्यार एक गाय आनी दुबो हो पाडूक. भोळयेचें आपल्या पाडकाचेर खूब प्रेम आसता आनी दुब्याचें आपल्या आवयचेर खूब जीव आसता. एकदां देव वागाचे रुपडे घेवन येता आनी भोळयेक खावंक वता. तेन्ना दुबो सांगता, भोळी म्हाजी आवय, तिका खायनाका, आपल्याक तूं खा. जाल्यार भोळी म्हणटा, दुबो तूं दुब्याक खाव नाका, आपल्याक खा. गांवन सांगपाची ही काणी आसा. त्या वेळार ह्या वाघ आपलें खरें रूप दाखयता. म्हणजे देव आपलें खरें रूप दाखयता आनी तांचेर प्रसन्न जाता. आपूण तुमकां दोगांयकी खायना म्हणटा. सो अशे तरेची ह्यो काणयो तांतल्यान ही नितीतत्वां मुखार येतात. आतां निमाणें ह्या विशयाचो समारोप करतना पुर्विल्ल्या काळार साकून कोंकणी भुरग्यांक नैतीक शिकप दिवपाक लोककाणयेन म्हत्वाची भुमिका केल्या. तिचे भितरल्या वेगवेगळ्या गुणधर्माक लागून ती भुरग्याच्या मनाचेर लोकवेदाच्या हेर प्रकारा परस आनी शिक्षणाच्या हेर साधना परस चड प्रभाव घालता आनी म्हणूनच तिचे वरवीं मांडिल्लीं नितीतत्वां ताच्या मनांत घर करून रावतात. भुरगें हें समाजाचो फुडार. भुरगें जर बऱ्या गुणाचें निपजत तर समाजूय बरो निरोगी जाता, सुखी समाधानी जाता, नश्टे पाडे गजाली वाळून वतात. कोंकणी समाजात भुरग्यांक सांगपा सारक्या काणयांचो आंकडो बरोच व्हड आसा. आज घरांनी आदले सारके काणयो सांगप आयकुवप जायनात. ते खातीर समाजात घडणुकेंत आशिल्ल्यो काणयो सोदून काडून, जशें हांवें सांगलां, कांय काणयांचे संग्रह प्रकाशीत जाल्ले आसात. म्हजे 3 संग्रह प्रकाशीत जाल्ले आसात. डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायाचो एक संग्रह आसा, मराठींत आसलो तरी तो लोककाणयेचो संग्रह आसा. आमच्या ऑल्वीन गॉम्साचो इंग्लिशीन आसा आनी खूब इंग्लिशीन ह्या आदींचे संग्रह आयिल्ले आसात. हे संग्रह तुमच्यांनी म्हणजे जांकां कोणें वावर करपाची आसा तांच्यांनी ह्या संग्रहाचो आदार घेवं येता. ह्या आदार घेवन तांतले काणयो नव्या तंत्रगिन्यानाच्या आदारान भुरग्यां मेरेन पावोवपाची अतंत गरज आसा आनी पावोवपाचो तो कोण तरी यत्न करतलो अशी अपेक्षा करून हांव म्हजें हें उलोवप थांबयतां. तुमी सगळ्यांनी बरे तरेन आयकलें आनी म्हाका ही संद दिल्ले खातीर थॉमस स्टीवन कोंकणी केंद्राक हांव मना पासून काळजांतल्यान दिनवास दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जयंतीबाई, खऱ्यांनीच लोककाणी आमकां त्या त्या समाजाचें चित्र आमच्या मनान चित्रायता आनी हेच लोककाणये वरवीं तातूंतल्यान आमकां मेळटली भाशीक तशेंच संस्कृतीक विज्ञानाची वळख आमचे मनीस सैम खंय तरी जागयता. अदीक करून ह्यो लोककाणयो जेन्ना भुरग्यां मेरेन पावता तेन्ना तांच्या नैतीक जिविताची वाड जाता आनी अशे तरेन आपले भाशेचो, आपल्या समाजाचो आनी संस्कृतीचो मोग
तांचे भितर अदीक अदीक वाडूंक लागता. तर भोवमानेस्त दोतोर जयंती नाईक, तुम्ही तुमचे उंचा मोलाचे हे विचार आमचे मुखार दवरले देखून आमी खेरीत भाशेन तुमकां दिनवासता आनी हातूंतल्यान आमी जायते कितें शिकल्या. तर आतां प्रेक्षकांक जे कोण ऑनलायन आसात तांकां कितें विचारूंक जाय, कसली समजणी जाय जाल्यार ह्या वेळार तुमी दोतोर जयंतीक विचारूं येता. जेन्ना तुमी प्रश्न विचारतले तेन्ना तुमचो माईक अनम्यूट करचो. Father Jose, फादर प्रताप सांग. उलो जयंतीबाई. जयंतीबाई तुमचो माईक ऑन कर. होय जयंतीबाई, फादर ऐकू येता. बरें. लोककाणी विशीं मोटव्यान खूब विचार मांडले आनी बरे तरान मांडले आनी ते पावर पॉयंटान मांडलेल्यान आमकां आयकुप्यांक फकत आयकुपाक न्हय वाचपाक सुद्दां मेळ्ळे. म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो आतां प्रस्न हो, भारतांत आनी जगांत हेर प्रकारच्यो अश्यो काणयो आसात त्यो तुमी खंय घालतले. देखीक अकबर आनी बिरबलाच्यो काणयो, विक्रमादित्याच्यो त्यो वेताळ काणयो आसात, तेन्नाली रामाच्यो काणयो आसात, अल्लाउद्दीनाच्यो ताचो दिवो ताच्यो काणयो आसात, इसोपाच्यो काणयो आसात. इसोपाच्या काणयेन तरी कितले तरी आमकां नितीबोध मेळटा. आतां ह्यो काणयो तुमी लोककाणीच्या वर्गान घालतात वा खंयच्या वर्गान घालतात? फादर पळय, ह्यो काणयो ज्यो आसात न्ही तांचे संग्रहकार तांणी हांवे बद्दल जर सांगलां त्यो खऱ्यो लोकांच्या जिवेर आशिल्ल्यो काणयो. तांचे विशीं जे आमचे विद्वान सांगतात त्या भशेन लोकांच्या जिबेर लोकांच्या घडणुकेंत म्हणजे घडणुकेंत आशिल्ल्यो काणयो ह्या आनी त्या बोली भाशेंतल्यान घेवन सुरवातेक आपल्याक जाय त्या भाशेन संस्कृत जावं हेर भाशांनी तांणी त्यो संग्रह केल्या आनी त्या संग्रहाक आतां इसापाच्यो काणयो म्हणटात अशे तरेची नांवां दिल्ल्यान. इसापाच्या काणयांतल्यो तुमी जर काणयो तातली कितकीशी थीम आमच्या लोककाणयांनी मेळटा. ह्यो आमी जेन्ना एकाद्रो संग्रह त्या नांवान येता इसाप काणयो तेन्ना आमकां इसाप काणयो म्हणचे पडटल्यो प्राचीन संग्रह म्हणून. पूण त्यो काणयो आमचे कडेन आसात. आतां गुलबकावलीची काणी ही अरेबियन टेल्सांतली काणी. गुलबकावलीची काणी म्हाका गांवांनी गांवांनी म्हणजे एक गांवान पूर्ण गायतना मेळ्ळी आनी जाणे कावणे गायली ती. तो मनीस ताजो शहरा कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो आनी तो सांगता आपणे हें भुरगेपणांत आयकल्लें म्हणून. सो काणी जशी एकामेका कडल्यान ती पावता पळय वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान त्या तरेन ताचे कडेन ती पावल्या. सो जेन्ना आमी म्हणटले इसापाच्यो काणयो पंचतंत्र त्या टायटलान खंयचें पुस्तक उजवाडाक येता डायरेक्ट संस्कृत ग्रंथाचो कोण तरी अणकार करता तेन्ना ते आमकां प्राचीन काणयो म्हणच्यो पडटल्यो. पूण त्यो काणयो मुळांत लोककाणयो त्या तरेन आमकां घेवपाक जाय. आमी म्हणूंक शकची ना की मैदास येतरे जर मैदासाचें नांव आसा जाल्यार आमकां तें लोककाणी म्हणून मेळचना. पूण त्यो आमचे कडेन आसात, ताजी थीम आमचे कडेन आसा. सो पळय तशेंच घेवचें पडटलें आमकां. कोणाच्या संग्रहकाराची आतां कथा सरीत सागर जर तो फाल्यां कथा सरीत सागर म्हूण प्रकाशीत जाल्यार आमी ती लोककाणी कशी म्हणटली. लोककाणयोच त्यो पूण त्या संग्रहकारांनी त्यो आपल्या हातूंतल्यान प्रकाशीत केल्ल्यो आसा. आतां गांवरान जावं राजरत्नान ज्यो काणयो आसात हांव क्लेम करना, हांव त्यो लोककाणी म्हणून म्हणटा. पूण तो जर आदलो काळ आशिल्लो जाल्यार कोण तरी जयंती नायक कथा अशें कितें तरी नांव येतलें आशिल्लें. जयंती कथा सरीत सागर अशें कितें येतलें आशिल्लें न्ही. त्या वेळार लोककाणी म्हणपाचो वेगळो प्रकार अशे तरेचें म्हत्व इस्टाब्लीश जालें नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. लोककाणी म्हणून लोककाणी आनी लोकवेद हाजी जी कितें जाल्या ती 19व्या शेतमानाच्या दुसऱ्या मध्यार साकून. त्या आदी जें कितें जालां तें प्रत्येकान आतां महाभारत आनी रामायण पसून म्हणटात की लोकांच्या जिबेर आशिल्लें हें त्या म्हणजे वाल्मिकीन जावं आनी व्यासान तांणी तें बरोवन काडलां असो एक विचार येता न्ही आतां. देव बरें करूं जयंतीबाई. आनी कोणाक प्रश्न मांडचो आसा? फादर वय हॅलो. येस फिलोमिना. फादर फिलू उलयता. जयंतीबाई तुज्या उलोवपान विचारूं आयकूंक येता? हय हय, आयकूं हॅलो. आयकूं येता.
तुझ्या उलोवपान आयज म्हज्या गिन्यानान खूब भर पडली हा लोककाणयांबद्दल खूब बरें आनीकूय ना खूब गो खूब बरें वय तुझाय हांवें तुजे खूब लोककाणी वाचलाय बी आदी आनी आयज तुका पळोवनूय बी खूब बरें दिसलें. ओके तर हांव थँक्यू कितें म्हणू म्हाजें विचारप अशें आसा हय जयंतीबाय हय ह्यो लोककाणयो तेंपार खूबच आतां तुवें इतलें शोधकाम केलां संशोधन केलां हय पण हय ह्यो काणयांचे प्रमाण म्हणल्यार आयकपाचें प्रमाण कितले पर्यंत आयच्या आयची भुरगीं कितले पासून आयकतात की तांकां कितले पर्यंत येतात तांचे आवय बापूय आजोबा आजी आजोबा पळय हांवें म्हजे चे उलोवपान प्रगती कितली आसा आयच्या दिसा भुरग्यांच्या मध्ये न्ही हांवें आतां तुका पयलेच क्लियर केलां आज आमचे कडेन नवीं नवीं माध्यमां आयल्यात ह्या माध्यमांतल्यानय लोककाणी भुरग्यां मेरेन पावता एक म्हणजे खंयची जांकां समज आसा ही जी सगळी सिरियलां पळय भुरग्यां खातीर आसा ती खंयची जाल्यार इंडियन फॉरेन परदेसी खंयची तरी काणी ती भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांक तसल्योच काणी आवडटात एक तातूंत थोडे मॉडिफिकेशन केल्ले आसा ह्या पारंपारीक पद्दतीन काणी गांवांनी खास करून नव्यो आमच्यो नव्या हाय प्रोफायल बायलो आमच्या भुरग्यांक त्या तरेन काणी सांगची नात तरी पसून एक कुत्रो दिसता हें दिसता तेन्ना घडोवन कांय काणयो सांगपाच्यो जातात पूण गांवांनी आजुनी सामके ल्हान भुरग्याक 3 बरोबर वर्सां मेरेन थोडे तरी प्रमाणान ल्हान म्हणजे कावळ्याची माजराची काणी सांगतात न्हिदयतना जेवयतना ते पसून आतांचे भुरगे आमी 3 वर्सांचे अशें म्हणूंक मेळचे ना आतां 3 वर्सांचे भुरगे सगळे नवे माध्यमा कडेन आमचे अशेंच चल्ले आसा सो आतां आमकां आनिकूय फाटीं वचचें पडटलें पूण काणी दुसरे माध्यमांतल्यान आमच्या भुरग्यां मेरेन पावल्या कळ्ळें न्ही आमी खुबदां म्हणटात ओके पळय ओके भुरग्यांक देव बरें करूं जयंतीबाई हय हांव मातशें कंटिन्यू करता असो एक विशय फाटल्या तेंपा येतालो हा भुरग्यांक ह्यो लोककाणयो बी आतां आमी फाटीं करूंक जाय बाल साहित्याच्या चर्चासत्रांनी खुबदां येतालो असो विशय की ह्यो लोककाणयो हा जावं असले काणयो ज्यो आसात त्यो आमी आतां भुरग्यांक सांगपाची बरोवन दिवपाची गरज ना आमी आतां विज्ञानीक नदरेंतले हा भुरग्यांक आमी त्या तरेन पूण भुरग्यांची मेंटालिटी अशी आसा ताका आजुनी जादू अद्भुतताय कल्पकताय फॅन्टसी ह्या भुरग्याक आजूय आवडटा म्हणून असली तरेची जेन्ना हनुमान जय हनुमान जावं बाल गणेश अशी कितें पळय ती सिरियलां कित्याक हांव चड पळयना ती भुरग्यांची पळय जी सिरियल आसात ती भुरगीं आजुनूय हा उमेदीन पळयतात हा बाकी सगळ्या परस कारण ओके भुरग्यांक तातली जे घटक आसा अद्भुतताय ओके कल्पकताय फॅन्टसी भुरग्यांक आजूय आवडटा आनी ही भुरग्याची नॅचरल इन्स्टिंक्ट ती तांची आमी जपूंक जाय थंयतल्यानच ताचे भितरलो एक कलाकार जल्माक येता आनी ताका एक मनीसपणाच्योय भावना त्या हातूंतल्यान ताजे तयार जातात ताका एकदम आमी विज्ञान दाखोवन ताका फ्लॅट करचो न्ही ताजी सेन्सिटिविटी जर जागी दवरतली जाल्यार लोककाणी आमकां तांचे मेरेन पावूंक जाय आयच्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कळ्ळें हा हा बरें देव बरें करूं आनीक कोणाक विचारचो आसा कितें विचारचें आसा प्रश्न बी कितें करचो आसा आनीक कोण आसा म्हाका दिसता कांय आमची स्टुडंट्स आसात त्या स्टुडंट्सांक कांय प्रश्न पडिल्ले आसपाक जाय पूण ती मुखार येवपाक फाटीं सरतात हॅलो मॅडम हा मॅडम समीक्षा उलयता कळ्ळें माझा आवाज आयकुपा येता न्ही हय 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 तुमचें व्याख्यान खूब म्हायतीपूर्ण आशिल्लें मॅडम लोककाणयेचेर आमकां खूब कितें गिन्यान मेळ्ळें म्हजो प्रश्न असो आशिल्लो तुमी जे संकलन केलें लोककाणयेचें संकलन केलें ताका लागून आयचे पिळगेक ताचें दर्शन जावपाक पावलें पूण अशें तुमी आनी एक 4-5 लेखक सोडल्यार अशें आमकां सहजपणे कोणीय अशें लोककाणयेचेर हें केल्लें दिसना आनी एक ताका लागून त्या संदर्भान म्हजो प्रश्न की एक विद्यार्थी जावन ह्या लोककाणयेचे संकलन वा ही लोककाणी दुसऱ्या पिळगेक पावोवपाची जे यत्न आसा तो हांव कशें हें करपाक शकता पूर्ण करपाक शकता
एक म्हणजे तू कितें करूंक सोदता, तू तुज्या वाठारांतले लोककाणयो पुंजावन त्यो पुस्तक रुपान जावं सीडी व्हिडिओ त्या रुपांतल्यान म्हणजे त्या माध्यमांतल्यान तू दवरूंक सोदता, काय लोककाणी जिती उरपा खातीर कितें करूंक सोदता? ना, लोककाणी जिती उरपा खातीर. लोककाणी जिती उरपा खातीर जाय जाल्यार आमी आज खरें म्हळ्यार ह्यो म्हणजे पारंपारीक पद्दतीन ज्या तरेन आमी काणी सांगताली ती काणयेची स्टायल आनी कथन शैली आनी ती पद्दत जर आमकां जिती उरपाक जाय जाल्यार आमी नव्या भुरग्यांक ती शिकोवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा कोंकणी भाशा मंडळ त्या नदरेन प्रयत्न करता. आमी आमचे जे शेणै गोंयबाब कथा माळ आसा तातूंत अमके लेवल मेरेन लोककाणी घेतात, कळ्ळें न्ही, इन्क्लूड केल्ली आसता. सो तो एक आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचो प्रयत्न आसा. पूण तुज्यान जाय जाल्यार अशे तरेचे तुज्यान स्वता प्रयत्न करूं येतात. अशें सादरीकरण स्कुलांनी जावं आतां स्कुलां जरी बंद आसली फुडें सुरू जातली अशी अपेक्षा आसा. जावं कांय बालमेळावे घेवन नवे भुरग्यांक ह्यो काणी सांगप आनी तांचे कडल्यान सांगून घेवप अशे तरेन आमी लायव्ह ते दवरूं शकतात. व्हिडिओ जालोच, व्हिडिओ तयार करप आनी ताजे डॉक्युमेंटरी करप हें जालें, हें तांकां पळोवंक मेळटलें. तातूंत कोण तरी जी जाणकार आसा ती सांगतली त्या कथन शैलीन, पारंपारीक कथन शैलीन ती काणी सांगतली आनी तुमी बी ताजे डेमो करून दाखयतले आनी अशे भुरग्यांचे आमी मेळावे घेवंक जाय. आनी ज्यो कांय संस्था आसा, हांव नांवां घेना, जर पयशाचो हें आसा जाल्यार अशे तरेन सरकारी एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं आनी कोंकणी अकादेमी जावं कोणा कडेन जांचे कडेन फायनान्स मेळटा तुमी फुडाकार घेवपी एक मिशन म्हणून आमचे तुकाराम शेट हाजी खूब वर्सां आदी बालमेळावे घेताले तेन्ना ते भुरग्यांक पारंपारीक गितां शिकयताले. आराडगे माणके सांजावनी अशे तरेचे ज्यो काणी म्हणजे बालगितां सुटसुटीत भुरग्यांक आवडपाची अशी ती शिकयताले आनी त्या पद्दतीन म्हणून घेताले आनी भुरगीं ती आत्मसात करताले. अशे तरेन आमी काणी सांगपाचे जर आमी मेळावे घेतले भुरग्यां खातीर आनी ल्हान वयान भुरग्यांक जर आमी शिकयले एटलिस्ट तो मागीर फुडें ताजे खंयच्याय फिल्डान वचूं ती काणी ताज्या मनान अशी उरतली की तो ताजे फुडल्या जनरेशनाक सांगतलो आनी ती लायव्ह पद्दतीन आमचे कडेन उरतली. कोण तरी तातलो एकटो एक्सपर्ट म्हणून फुडें वचूं येता. इवन युनिवर्सिटी लेवल हाजे लेवल बसून काणी कथनाची आमच्यांनी कार्यावळी करूं येतात. हांवें ल्हानशी झलक सांगली, हाजेर खूब बसून विचार करपाक जाय. देव बरें करूं मॅडम. हय हय. देव बरें करूं जयंतीबाई. आनीक कोणाक विचारचो आसा प्रश्न? निमणो प्रश्न. बरें, म्हाका दिसता आनीक कोण ना दिसता, कित्याक जयंतीबाईन सगळें सांगलेलें आसा. म्हाकाय प्रश्न आसले पूण जायते प्रश्न तुमच्या व्याख्यानांतल्यान जायते सुटावे जाल्ले आसा म्हणटच प्रश्न विचारपाचो आतां प्रश्नूच येना. विचार येता मात्र तुमच्या मनान आसले. बरें, तर समारंभ करतना लोककाणी आनी भुरगीं हांच्या संबंधाचें नातें दोतोर जयंतीबाईन आमकां स्पश्टावून सांगलें आनी हाचे खातीर हांव तांकां चड आनी चड अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी तिची वळख करूंक बाय रिया बेंगलोरकार हिणें फुडाकार घेतलो. हाचे खातीर तांकांय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा, तांचे उपकार मानता. आनी तुमी सगलीं कोंकणी मोगी ह्या उलोवपाक वांटेली जालीं देखून तुमचेय उपकार आठयता. उगडास करता शेवटचे आमचे तिसरे ई व्याकरण फुडल्या शेनवाराक 17 तारखेर ह्याच वेळार जातले आनी त्या दिसा उलोवप आसतले विशय उलोवपाचो व्याकरणाचो विशय भुरग्यां खातीर सैम आनी विज्ञानांतली भोंवडी. उलोवप करतली बाय राजश्री बांदोडकर कारापूरकर. तुमी तुमच्या इश्टांक मित्रांक कोंकणी मोग्यांक हाचे विशीं सांगचें. आनी परत एकदां तुमकां बेरेस्ताराक हांव लिंक धाडटलो. तुमी ह्याच लिंकाचेर तुमी परत एकदां लॉगीन करूं येता. जे लिंक जयंतीबाईच्या टॉकाक आमी धाडलेले हेच लिंक तुमी ते दिसा क्लिक करून तुमी हाजीर जावं येता. तर परत एकदां सगल्यांक तुमकां आनी एकदां देव बरें करूं आनी सगल्यांक तुमकां देव बरी रात दी.
देव बरें करूं फादर. देव बरें जावं तुमची काळजी.